शुक्रारा आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान मांद्र्या भाजपाची बूथ बसका आपयल्ली। ह्या बसकेक सुमार 400 लोक, कार्यकर्ते तशेंच झेडपी वांगड्या सयत लोक हजर आशिल्ले। फुडें जावपी पोटवेंचणुकेंत सोपटेक भाजपाची तिकेट दिवची न्हय म्हण ह्या वेळार भाजप समर्थकांनी मागणी केल्या। तशेंच सोपटेक भाजपांत प्रवेश दिवच्या पयलीं थंयच्या थळाव्या माजी आमदाराक कित्याक विश्वासांत घेवना काय म्हण प्रश्न ह्या वेळार भाजप कार्यकर्त्यांनी केला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एकय ह्या विकासाच्या गोष्टी जो अंधेर आसात, गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। ताणे समजून घेवंक जाय, प्रश्न विचारून माहिती घेवंक जाय आणि ते मतदारसंघातल्या गोष्टी आसात म्हणून पाठपुरावो करूंक जाय। कांयच पाठपुरावो केलो ना, बरें पाठपुरावो करूंक ना म्हणजे चोपड्याचे ब्युटिफिकेशन आमी 7 म्हयन्यांनी केलां। हांव तेच्या खोलान वचना, फक्त फुडलो हॉट मिक्सिंग जेची एक दिसाची गरज एका दिसान जावं शकता। आज 2 सीझन जाले, हॉट मिक्सिंग जायना। आमी स्कूटरीन वतना किंवा गाडयेन वतना प्रत्येकान थंय धक्के घेतलेले आसात। नवीन खंयचीच कामां ना, जुनी अर्दवट आसात ती थंयच आसात। बरे प्रोजेक्ट बी हातान घेतले ताच्या बद्दल माहिती मेळोवपाची ना, राजकारणात कितेंय चलता असो एक सहज कॉमेंट मारतात राजकारणाक, किंवा कोणी बुरशेपण करूंक लागलो, आजनेरी करूंक लागलो की तूं कितें म्हजे कडेन पॉलिटिक्स करता अशें विचारतात। मागीर खूब फावटी जेव्हा आमी 15 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां ज्या क्षेत्रांत काडली थंय आमी खरीच घाण केली काय केली, पूण जनरल अशें फिलिंग आसा, जनरल फिलिंग आसा की राजकारण म्हणजे घाण। पण राजकारण हे घाण जरी असले तरी राज्याची भूमिका, तिथल्या जनतेची भूमिका, शैक्षणिक धोरण, आर्थिक धोरण हे सगळेच राजकारण ठरयता। आणि त्यामुळे थंय राजकारणात बरी मनशां वचूंक जाय।